नमस्कार, तुम्ही पळयतात गोवा 365 चे कोंकणी खबरापत्र आणि हांव रवींद्र नायक. पळोवया कांय वेंचीक खबरो. दक्षिण गोंयांत नव्यो राजकीय धिरयो सुरू जाल्यात. काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्डा मदीं नुस्तें बाजाराच्या उक्तावणाचेर बहिष्कार घालून धिरयेची सुरवात काँग्रेसीन केली. आतां गोवा फॉरवर्ड युरिया आलेमाक हाताक धरून चांद्राच्या रस्त्याची धिरी खेळटा. जॉकी आलेमाचो पूत युरी गोवा फॉरवर्डात भितर सरता देखून कुंकळेचो काँग्रेस आमदार क्लिओफास डायसाक उस्तुरे गेला. गोवा फॉरवर्डाचो शार आनी नगर नियोजन मंत्री विजय सरदेसायान चांद्रा सावन वचपी राज्य महामार्गाचो प्रस्ताव रद्द करपाचें उतर जॉकी आनी युरीक दिला. पूण क्लिओफास म्हणटा ही विजयाची पॉलिटिक्स. हांव ते क्रिटिसायज करता विजय जे लास्ट 1 year हे चांदोकर आमगे गांव भाव ते गेले शहरां गेले 4-10 फूट पसून ते घराक गेले 2 फावट ताका आपयलो थिंगा. पूण ताणें आज कोता हायकोत म्हणून सांगिल्लें. जेन्ना हांवें डिमांड घातलो असेंब्ली 2 फावट गायले ताकाय विजयाकूय आमी PWD मिनिस्टराक जेन्ना आमी रिजनलांनी हांव वचोन ताका आपयलो कांदोर मिटींग घेतली आनी ते म्हणपाक लागले आमकां दुसरो अल्टरनेटीव दाखय. जो एनी तो स्टेट हायवे 8 नाका जाल्यार दुसरो दाखय आमी ते कोताय म्हणून ड्रॉप करून. सो हे तेंगेली उतरां. आनी काल तो जेन्ना जोकी आलेमा घेवन गेलो म्हणटा तो जाता म्हणटा. सो हितून तो तुका चांदोकाराक मोग आसा जाल्यार तूं इतां पयलीं कित्याक करूना. हेजे कोता हो तेगेल्या चेड्या थिंगा इलेक्शनाक बसोवपा जाय देखून ही तेंगेली ही गेम इज पॉलिटिकल गेम. कित्याक लोक तेजे बरें गेलो सगळो एक वर्स 2 म्हयने समज तेगे देरा पांय जरोयले लोकांच्या आनी तेजो कोता आनी काल जाता काल तो जोकी आलेमा येयले म्हणटी जाता थिंगा हें काम. चांदर गांवांत दायजात पडपी एका परस एक घरां आसात. राज्य महामार्ग करपा खातीर आसा तो रस्तो रुंद करतले आनी ताका लागून ही आदल्या तेंपावयली घरां वतली ही भिरांत लोकांक आसा. देखून ह्या महामार्गाक विरोध करीत आसात. आतां नव्यान ताचेर मंगळारा जॉकी आनी युरी चांदराच्या सरपंचाक आनी कांय लोकांक घेवन विजय सरदेसाक मेळ्ळे तेन्ना विजयान घोशणा केली ती युरी आनी जॉकी क्रेडीट दिवन. आमी नेक्स्ट टाउन कंट्री प्लॅनिंग बोर्ड मिटिंगाक हो एक सेपरेट एजेंडा आयटमूच स्पेशल घेवन we will see that this road is denotified in the regional plan. And we will see to it that Chandor is brought back into the focus and see to it that it is promoted so that it goes forward. Forward being the catchword. SGPDचे नुस्तें मार्केट विजय सरदेसायान नवे ताल केलें आनी निवळूय केलें. ताका लागून साश्टीकारांनी विजयाक तो केलो. पूण साश्टीचे काँग्रेस आमदार मात ह्या सुवाळ्याक गेलेच ना. आपले करणेक रजाव आसा अशें ते म्हणटा. ताका आतां जाय नुस्तें सवाय विकिल्लें. We want to tell the agriculture minister who has inaugurated that fish market yesterday, he said that Congress MLAs were not present for the inauguration. First of all, we had the Congress MLAs had a CLP meeting. That's why they have not come. Secondly, one of the member had a municipal election of his area in Kunkoli. That's why he also Clifford has not come. So we want to request him to do immediately the subsidy on mackerel, sardine, silverfish and small prawns. We are not demanding that he should give the subsidy on prawns, king prawns, then kingfish or pomfret. कुंकळेच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. देशांतल्या स्मार्ट सिटीचे पंक्तीत बसपाचो मान गोंयचे राजधानीक मेळ्ळा खरो, पूण उदरगतीची कामां कासवा गतीन मुखार सरता. कामांचें नियोजनय वेवस्थीत जाल्लें दिसना. थळावे मात दोळे लावन वाट पळयता केन्ना ही 250 वर्सांची पणजी स्मार्ट बेबी जातली. गोवा इमॅजिन स्मार्ट सिटीची बुधवारा गाडेकारां वांगडा बसका जाली. हे बसकेन स्मार्ट सिटीचे काम खंय पावलां ताची म्हायती तांणी गाडेकारांक दिली. नरेंद्र मोदीजीन 2015 लॉन्च केल्लें हें मिशन आमचे शहरां खंय तरी आमच्या नागरिकां कडेन बरी करची. बेजीक सुविधा ह्यो इम्प्रूव जावच्यो, एफिशियन्सीज वाडच्यो आनी हातूंतच अनइंटरप्टेड पावर, एडेक्वेट वॉटर सप्लाय, other things like the cameras, the proper traffic management, the parking system, the identification of free parking lots, intimating them on a software, WhatsApp, on a city app.
All these things are included in this L&T's work, scope of work, and soon I think within 8-9 months, next 8-9 months, including the monsoons, this system is going to be executed in Panji. And the area that we have selected is right from Old Goa to Donapal, and also part of which is actually not within the boundaries but has become part of Panji, that is Kujira Integrated School Complex and GMC. So entire this area will be covered under surveillance and other systems that we envisage for the city. स्मार्ट सिटी योजने खाला डिजिटल पद्दतीन पैसे फारीक करपाची येवजण केल्या ते खातीर स्मार्ट सिटी कार्ड वापरतले ताका गोवा युनिवर्सल स्मार्ट सिटी कार्ड पद्धत म्हणटले. We have made an agreement for at least 3 years now to begin with, and I'm sure as it catches up, and this I'm confident that this will revolutionize the way the banking industry works. We have made a pitch. So I had gone to many banks when we started. We spoke to a lot of people, and nobody was wanting to buy this idea because the banks do make a lot of money by the way of these transactions. And we convinced the bankers that we said that whoever is going to get in there is going to get the first mover advantage. Because tomorrow this is going to be the most novel idea in terms of how smart economic transactions work in the market. And we were very pleased that our corresponding bank came on board with us, and we plan to launch it. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी. राजधानी पणजे शार चलता स्मार्ट सिटीची वाट, पूण शारांतल्या रस्त्यांचेर फोंडकुलां जाल्यांत दाट. परिस्थिती पळोवन याद जाता मोठे घराक पोकळ वासो ह्या उतरांची. महापौर म्हणटा फोंडकुलां पुरयता, पूण आतां न्हू, पावस सोंपले उपरांत. बुधवारा महापालिकेच्या कामगारांनी रस्त्याचेर पडिल्ले फोंड सादी माती घालून तात्पुरते पुरयले. आतां मेयर जाला आतां मार्च, तेच्या पयलीं हांव कावन्सिलर आसलो. म्हणजे आतां कितलींशींच वर्सां हांवें पळयला तो रस्तो कित्याक कोण कांय करना. एकदां हांव कॉफी सेंट्रलान गेलो, ताजो ओनर म्हाका म्हणलेलो आतां तुमी मेयर जाला, तुमी एक इनिशिएटीव घेया हो रोड करपाचो. जाल्यार हांवें मागीर आमची स्टँडींग कमिटी मिटींग आसता तातूंत हें ऑलरेडी एक खंय रस्ते खंय जाला ते हॉट मिक्सिंगाचे हांवें घेतलेले आसा. हांव आमचो UD मिनिस्टर फ्रांसीस डिसोजा ताकाय मेळ्ळा आनी ताज्याय बद्दल रोडा बद्दल हांव ताजे कडेन उलयल्लो आसा. आनी ताणें म्हटलां की तुमी घ्या खंय आपल्याक ते एक हें दिया, लिस्ट दिया. मिक्सिंग ऑफ रोड फ्रॉम कुंडयकर नगर टू महालक्ष्मी टेंपल, तो फुडलो रोड. आणि हॉट मिक्सिंग ऑफ रोड फ्रॉम कुंडयकर नगर पासिंग द CCP बिल्डींग टू काफे आराम हें ऑलरेडी हांवें घातलेलें आसा. आनी म्हाका दिसता हो पावस जावन मनसूर काबार जावन हें आमी काम हातीन घेतलें. सद्या तें आमी घेतिल्लें, पण पावस कंटिन्यूस चालू आशिल्लो त्या कारणान आमी तें हें करूंक ना. पण सद्या एट द प्रेझंट कितें हें करपा खातीर आमी ते खड्डे बुजयतले. घोगांनी पावस पडलो काय बालभवन आनी कंपलार उदक भरता. चोपडेकार सांगतात ताकाय रंजाव आसा. पावस पडलो म्हणटकीर फ्लडींग पॉयंट्स जे आतां मेन आसा पळय ते सगळ्यांक खबर आसा इतलीं वर्सां. तरी फर्स्ट जेन्ना पावस स्टार्ट जाला कंटिन्यूस तेन्ना हांवें 3 वरां थंय उबें रावन त्या जाग्यार बालभवना कडेन हांव मागीर आमचो म्युनिसिपल इंजिनियर आसलो, JE आसले आमचे, त्या संबंदान आमी तो रस्तो ओपन करून ते सगळे ब्लॉक काडिल्लो आसा. आनी जाता कितें, ताज्या समोर क्रॉस ड्रेन जी आसा ती सारकी कांपाल हॉटेला कडेन हें जाल्या, जॉयंट जाल्या. सो मदीं आनी थंय तें कांयच उसोवपाक खणपाक मेळना. सारकी फुटपाथ पॅक आसा आनी मदीं थंय तांकां ओपन क्लीन करतलो जाल्यार चेंबरूय ना, कांय ओपनिंगूय ना. म्हणजे तें उदक वता, स्लो वता. जसो आमचे पावस कमी जाले म्हणटकूच मागीर तें हळू वता उदक. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवन एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया फुडल्यो खबरो. खांडेपरच्या राष्ट्रीय महामार्गावयल्या अरिश्टाक कांय थळावे आनी राजकारणी कारणीभूत आसा. थळावे न्यायालयान गेल्ल्यान आवश्यक भूसंपादन जालें ना. ताका लागून रस्त्या कुशीकचे देगण उबें कापचें पडलें. भौशीक बांदकाम मंत्र्यान सरकाराचे पाप लोकांच्या माथ्यार थापला. खांडेपार केरिया राष्ट्रीय महामार्ग रुंद करतना दोंगरा देगण शिऱ्याक काप कशें उबें कापलें. पावस लागिल्ल्यान 2 दिसां पयलीं ह्या देगणान रस्तो भर रस्त्यार घालून घेतले. महामार्गावयल्यान जावपी येरादारी बंद जाली. थळाव्या भुरग्यांक शाळेंत वचपाक अडचण जाली. बुधवारा भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकरान परिस्थितीची पळोवणी केली. सोमारा मेरेन रस्त्यावयली माती काडून रस्तो येरादारीक उक्तो करता अशें तो सांगता. तशेंच थळाव्या भुरग्यांक शाळेंत पावपाक आनी हाडपाक येरादारीची सोय करता अशें तांणी थळाव्यांक उतर दिलां. जेन्ना हे एक्विशन चालू आशिल्लें, एक हांगचोच मनीस ज्याचें घर मदीं आसा तो हायकोर्टांत गेलो
आणि हायकोर्टात वचून ताणें तें एक्विजिशन स्टॉप केलें आणि तें एक्विजिशन स्टॉप केलें तें आज बसून हें एक्विजिशन जालें ना. पूण जेन्ना हे सगळें म्हजे कडेन आयलें आनी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरान लक्ष घातलें तेन्ना आमी परत चालू केलें एक्विजिशन करपाक. तरी आसतना परत एक्विजिशन बंद केलें आनी एक्विजिशन आमकां हांगा जो हिलॉक आसा ताका आमकां एक्स्ट्रा 30 मीटर एक्विजिशन जाय आशिल्लें. तें एक्विजिशन जावपाक दिलें. इंटरफियरन्स ऑफ द पब्लीक एंड पॉलिटिशियन मेक्स सच टायप ऑफ इश्यूज. आमी एक बस खांडेपारच्यान तुमी सांगा खंय दवरपाची ती सकाळीं 7:30 भुरग्यांक व्हरपाक आसतली आनी हाडपाक परत आसतली. आनी त्या शिवाय बाकीचे जे कोणी पब्लीक वचूं शकतात आनी ताचेर गेले आता. आनी पूण ती बस जी आसा ती आमी हेवटेन घेवचे ना. इट वील बी फ्रॉम ओपा टू कोडार आनी कोडारांतल्यान बेतोडा आनी फुडें व्हरतले. तशीच उजगांवच्यान एक बस जी भुरग्यां खातीर आमकां जाय ती बस आमी तशीच व्हरपाचो प्रयत्न करतले. खांडेपारच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. पावसान फकत रस्त्या वयले फोणूच उक्ते करूना तर सरकारी भ्रश्टाचाराची लखतराय भायर काडल्या. मडगांव रेल्वे सर्कला कडल्यान नावेली वचपी रस्त्याची परिस्थिती पळयात. रस्तो फोणकुलांनी शेणला. आमी भरिल्ल्या कराचे पयशे खंय तरी गडप जाल्या. हे रस्ते असे फोंडकुलांनी भरचे म्हणून आमी हो टॅक्स भरतात आणि थोडी फोंडकुलां तरी कितें 2-2 फूट खोल. खंय वता हो सरकारी पैसो? उदकांतल्यान व्हांवन वताल्या गटरांनी का वयले वयल काम करून आमच्या दोळ्यांक उदक लावपी कंत्राटाच्या बोल्सांनी? ही मडगांव रेल्वे स्टेशन जंक्शनाची दुर्दशा जालो आहा. मेन जंक्शना रोड वयता नावेली वयता रोडा मेन सगळी व्हडली ट्रक सोडटाय आनी बायपास सगळे येताय गाडी. आज जो फोन जो पडला काल स्वता हांव म्हगे न्यू बायक घेवन 15 दीस जाले ना. त्या बायकेन खडान पडलो उदक आहा का फोन म्हणून म्हाका खबर ना. हांव सदां वचपी तरी पण तो रोड इतलो व्हडलो फोन आहा एक अर्दो पांय आपलो वयता थंय. त्या रोडान गाडयो येवप कशें आनी वचप कशें हांव सरकारा लागीं अपील करता म्हाका की तेच आमकां सांगप. जर हो जाता तितके बेगीन सारको ह्या पावसान जायना जाल्यार आमी आख्खो रोड जो आहा ब्लॉक करून उडयतले. की जाता तितके बेगीन PW कर्मचारी येवन पळोवचे आनी काम जाता तितके बेगीन करून दिवचे. आयज जो रोड जाला तुमी पळयल्यार व्हडली गाडी येयल्यार काय न्हू करूं वयता. बायक येयल्यार कोणकोण पडून तो मरप ऑन द स्पॉट मरप तो अशी दशा जाला. आख्खो रामफोंडच्यान फ्लायओव्हर ब्रिजी पर्यंत आख्खो रोड डॅमेज आनी अजून पर्यंत कांयच सरकारान लक्ष दिलें ना. ते पळयात ते मात कितें जालें कितलो व्हडलो फोन पळयात ते धाकली गाडी कोणी रात्री आयल्यार सडनली ओल्ड एज बी उरल्या ताका तो खलास जावन वचे इतलो व्हडले फोन पडला तांकां. कोण रस्ते सारके पळयना काय ना. रेल्वे स्टेशन रोड तर सगळे वायट जावन गेला. ताका लागून मात तुमी करा कितें हेजेर कोण लक्ष दिना. कोण लक्ष ना हेजेर कोण लक्ष ना. हे रोड कंप्लीट गेला. रोड पळय कितलो व्हडलो फोन आसा पळयात ताका. ते सांगून उबे ना कोणी मात्र बी लक्ष घेना. आणि रात्री कोणी PW काय ना. रात्री कोणी आयला म्हातार बेतार एज वाला आयला तो पडल्यार आनी तो आनी उठना थंयच खलास जावचे असले हे आसा. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. देगणा वयलीं धोकादायक आशिल्लीं झाडां 24 वरां भितर कापात नाजाल्यार संबंधिता आड न्यायालयांत केस घालता. समाज वावुरप्यांनी शिटकावणी दिल्या. चिखले वाठारांत महामार्ग रुंद केला पूण देगणा वयलीं झाडां तशींच दवरल्या. रस्त्यार पडिल्ली ही झाडां फायर ब्रिगेडीन कातिल्ली पूण रस्त्यार बागवल्ली हेर झाडांय बेगोबेग कातरची नाजाल्यार आमी कोर्टार वतले अशी चिटकावणी लोकांनी दिल्या. कारण हातूंतले एक झाड पडून गाडयेंत फाटी बशिल्ली एक जाणटी बायल मनीस आत्ताक मेल्ली. सरकारान आयज इन्स्पेक्शन केला पूण हे इन्स्पेक्शनूच करप आनी जेन्ना मनीस मोरता तेन्नाच इन्स्पेक्शन करप. आयज पळय हायवे ऑथॉरिटी पळय ही रस्तो बांदता फर्स्ट ऑफ ऑल इन वायलेशन बांदता. ही ड्रेनेज आसा ड्रेनेज पुरून उडयल्या. CRZ वायलेशन आसा. ही एरिया इको सेन्सिटीव आसा. आतां हे तो व्हडलो झाड जो आसा तेजे वयल्यान हाय टेन्शन वायर आसा. तो झाड आयज पडलो जाल्यार आयज कितले लोकूच मरतले. प्रत्येक वाड्याचेर प्रत्येक हिल कटिंग जे जाल्ले आसा पळय ते हिल कटिंग इलिगल हिल कटिंग जाल्ले इलिगल रोड कन्स्ट्रक्शन जाल्ले आसात. आज हे जर झाड जे आसा पळय हे झाड तर पडले आनी कोणाची लायफ गेली जाल्यार कोण जबाबदार आसतलो. आज हांवें सकाळी फायर ब्रिगेडीक कॉल केलो. रोडाचेर सगळे फातर येयला म्हणून ते म्हणपा लागले की झाड जे पर्यंत पडचो ना ते पर्यंत आमी ते कट करपाक शकना म्हणटा. सांकवाळच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम.
विरामा उपरांत परतून एकदा तुमकां येवकार. पळया उरिल्ल्यो खबरो. वास्को जुवारी नगरांत भौशीक बांदकाम खात्याच्या मालकीचें 3 रुमांचें घर आसा. सद्या खातें ताचो कांयच उपयोग करिना, पूण एका कंत्राटदाराचेर उपकार करता. ताचे कामगार ह्या घरांत रावता, उदक लायट वापरता, मात खात्याक हे विशीं कांयच खबर ना. भौशीक बांदकाम खाते सध्या हे पंप हाऊस वापरना, देखून कांय कामगारांनी ते आपले घर केला. आमकां फाटीं दिसता ती एक्चुली PWDची रूम हांगा, पूण हांगा पळोवपाक गेले जाल्यार कोण हांगा रुमान रावता, कोण कॉन्ट्रॅक्टराचे लेबर आहा ते रावता आनी PWDचे कांय कामूय ना, कामाचें कांय दिसना आनी तेजे PWDचे सामानूय दिसना. पळोवपाक गेले जाल्यार हांगा गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी PWDची प्रॉपर्टी आहा तेजो मिसयूज जाता. हांगा लायट उदकाचें बील तेंय कोण भरता कोणाक आमकांय खबर ना. आनी ही कोणा तरी कॉन्ट्रॅक्टराची लेबर आहा. आतां सद्या तरी एक 5-6 जाणां आसा, पूण हरशीं ते म्हणटा की ना म्हटल्यार 15-16 जाणां इतले 3 धाकट्या रुमांनी रावता. सो कोण आसा गव्हर्मेंटाचे कोण कन्सर्न जो आसा ऑथॉरिटी तेंच्यांनी मातशें हांगा लक्ष दिवपाचें. आतां खुबशे हांव ल्हान आसतना व्हडलो जाला हिंगा हांव पळयता. आतां हे खुबशे लेबर आसता हिंगा ते आतां PWDन तांकां दिला, कोण रावता काय खबर ना. कोणाय तांकां विचारलें म्हणटा आम्हाला कोई शेट है हम लोग को रखा म्हणटा. हे कितें आसा हे PWDचे लायट आनी उदक सगळें आसा पळय ते सगळे PWDचे वेस्टेज कंटिन्यू उदक कितें चालूच आसता, लायट बी चालूच आसता. गोवा 365 ह्या विशीं अधिकाऱ्यांक विचारले जाल्यार ते म्हणटात आपणाक कांयच खबर ना. रूम्स आसा ते क्वॉर्टर्स न्ही, ते अशे टेम्पररी स्ट्रक्चर्स थोडी आसा आमची. जर तशें कितें आसत भायले लोक रावता जाल्यार हांव स्वता थंय इन्स्पेक्ट करून कितें एक्शन घेवपाक ते घेतलो. आनी इनफॅक्ट म्हजी म्हायती प्रमाणे आमी थंय थोडें सामान बिमान दवरिल्लें आसा जें आमी मेंटेनन्सा खातीर वापरता तें. लोक थंय रावतात तितली म्हाका आयडिया ना, पूण हांव पर्सनली पळोवन तरी कितें म्हणटा तें एक्शन घेता. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. आजोशी गांवांत बोवाळ पडला. मोडिल्ले बिल्डिंगेचो कोचोप हाडून कोमनीदाद जमनीत उडयला. गांवकार गेरा कंपनी कडेन बोट दाखयता, पूण कंपनी म्हणटा आमी जबाबदार ना. कोचोप उडोवपाचें काम दुसऱ्या कंत्राटदाराक दिल्लें. आजोशी मंडुराचो सरपंच अजित बक्कळ सांगता त्या प्रमाण कोमनीदादीची ही जमीन 20 कलमी कार्यावळी खाला लोकांक प्लॉट दिवपा खातीर दवरल्या. थंय माती कोचप हाडून उडोवपाक मेळना. ताका लागून हायकोर्टात वचपाची शिटकावणी सरपंचान दिल्या. जी व्हडली कन्स्ट्रक्शन कंपनी आसा ताणें ते आपल्या कन्स्ट्रक्शन सायटी वयलो जो चिखल जो टाकाऊ चिखल आसा तो सगळो टाकाऊ चिखल भराव हाडून तो ह्या कमलदाद लँडान हाडून ताणें डंप केला. सो ताका लागून आमी इमिजिएट थंय कंप्लेन फायल केल्ली. आमी आक्षी पुलीस स्टेशनार सगळो गांव वचून आक्षी पुलीस स्टेशनार कंप्लेन फायल केली. बिफोर द डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट ताच्या मुखार आमी कंप्लेन फायल केली. मागीर कोमुलदादीन फायल केली की तांच्यांनी कितें परमिशन दिला तांकां कितें दिलां हें कळपाक लागून. मागीर आमी SP नॉर्थाक फायल केली, DGPक फायल केली, ऑलमोस्ट सगळ्याच डिपार्टमेंटाक CMाक रोहन खंवटेक सगळ्यांक फायल केली, पण अजून पर्यंत ताचेर कांय एक्शन जावना. सो ताका लागून आमी आयज आमी हांगा आयल्या की सांगपाक की ह्या जी क्ले जी डंप केल्या ती ताबडतोब गेरा कन्स्ट्रक्शनान थंयची काडची. कित्याक आतां पावसाचे दीस सुरू जाल्या आनी ते पावसाचे दीस जाल्ल्या कारणान ही जी एरिया आसा ती पीक पॉयंटाक आसा, दोंगराच्या वयल्या भागान आसा आनी थंय आतां अशी परिस्थिती जाल्या की थंय दुर्गंधी पसरल्या, ते चिखलाचें सगळें उदक जालां आनी ते सगळे जे आतां जे व्हाळ आसा आमचे नैसर्गीक व्हाळ आसा जे उदक जे व्हांवून वता ते सगळे आमच्या गांवांतल्यान नदयेन वता आनी सगळे व्हाळ जे आसा ते काळे जावन पडल्या आनी जे झरे जे आमच्या गांवांत सकयल जे झरे आसा बांयचे ते सगळे पोल्यूट जाल्ले आसा बांयो. सो ताका लागून आमी मागणी करता गेरा कडेन ताणें ती ताबडतोब थंय काडची. पूण गेरा कन्स्ट्रक्शन कंपनीचो म्हणयारो दावकार राव म्हणटा ताचो हातून कांयच हात ना. ताचें काम कायदेशीर आसा हें दाखोवपी सगळीं कागदपत्रां आपणा लागीं आसात अशें तो सांगता. कुमनीदाद जमनीत माती आनी कोचप हाडून घातला तो कंत्राटदारान, तांणी न्हय. December we were served a so-called notice by the Combinat as to please come and as to we have dumped the debris, please come and for the inspection. So on 13th December we went for the inspection. We said, sir, we are not sure whether the debris is ours or what, because there were also some plastic chairs and all that. We don't know. We are given it to a contractor who's doing the piling, and he further has given it to a transporter. Now where he dumped and all that, he needs to be questioned. Then later on we came to know that
it has been dumped in a communal land, and the communal has given it to a tenant, and the tenant has permissions for filling up the land for carrying out cashew plantation. It is there in one of the documents there. So he allowed the transporter to dump the debris in the communal land. This went on for about 3 weeks, dumping. Why they only woke up at the last? Okay, they should have objected the very first day or very second day, because the movements are plenty every day, about 9 to 10 trucks from all over the country, not only ours. So why, the question is, why they woken up after 3 months? Again in March, we got another show cause notice as to why not cleared the dump with the communal. Again we went there, we attended the hearing, the transporter and we were called, and in that hearing we said, sir, we are not responsible, we are not dumped anywhere. The transport that we went. Then the transporter came out, sir, the tenant of that area asked us to dump the debris. Then he cleared us and the transporter out, and he said that he will issue notice to the tenant. We have all the contracts signed with the contractor who's doing the piling work. He in turn has signed a contract with the transporter. It's all signed. We appeared with the Kaviraj, and during the hearing, we showed him all the documents, and the transporter also was called. He said, sir, he gave a document. He said this tenant asked us to dump it here. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. बुधवारा पुराय गोंयभर वडा पुनव मनयली. सवाशीण बायलां गांवच्या वडा झाडा कडेन एकठांय आयलीं. वडाची पुजा केली, प्रदक्षिणां घातली, सूत गुटलायले आनी जन्मोजन्मी होच घरकार मेळो अशी प्रार्थनाय केली. पर्यावरणाचे नदरेन वडाक भारतीय संस्कृतायेन म्हत्व आसा. तातूंतल्यानच घडये वडा पुनव मनोवपाची प्रथा सुरू जाल्ली आसूं येता. ह्या दिसा बायलां येवन वडाक दोरो बांदतात आनी ह्या रुखाची पुजा करतात. आज सगळीं बायलां उपवास धरता. अशें आयज अशें हे निमतान की आज वटपौर्णिमेचो दीस सावित्रीन आपल्या घोवाचो सत्यवानाचो जीव यमा कडसून परत मागून हाडलेलो म्हणून तेन्नाच्यान ही परंपरा तशीच चालू आसा. आमी सगळीं जाण हांगाच येता. म्हाजो पयलोच वर्साचो हे. जेन्ना सत्यवानाचो जीव गेल्लो तेन्ना सावित्रीन आपल्या म्हणजे पतिधर्माचें रक्षण केलें आनी देवांक सुद्दां तें भाग पडलें की तिजो म्हणजे सत्यवानाचें जीव परत दिवपा खातीर त्या खातीर सत्यवान सावित्री अमर जाली. आनी आमची हिंदू संस्कृतीक हें आमकां जाय आनी आमची संस्कृती आमी अशी टिकोवन दवरपाक सगळे बायलांनी वट सावित्रीचो हो सण आसा तो मोठ्या उत्सवान करपाक जाय. बायलां आसा ते वटपौर्णिमेची पुजा करता की आपल्याक 7 फुडें म्हणल्यार असलोच वर मेळो अशें ते आशिर्वाद मागतात आनी सौभाग्य प्राप्त जावपा खातीर वटपौर्णिमेची आयच्या दिसा ही पुजा करतात. मडगांवां आख्या वडाची पुजा करतना ही काय बायलां. म्हापशे, फोंडे आनी मडगांवच्यान आमचे खबराकार संदीप कामुलकार, कृष्णा नायक, संदीप तुयेकार आनी रमेश नायक रावत. इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता.
ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो. तेखेरीज नव्या खबरां खातीर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट पळयत रावा. देव बरें करूं.